सत्येंद्र एकदास कसं नाही पुणी कोरनं निमगूया होई गोतारा वंदनाला वसुली केले सत्येंद्रला की ದುಡ್ಡು सापसुका गोत तगला दुड्ಡು वसुली करचे तिथलं सुलभ नाही तक चंद को नुल्लोनु पोर्सुनु कोरनु घेऊ का ना तू कर उल्लो का कळवे दायत मारायती उल्लय थांब हा ಎಕಡೆ ತಕಡ ಗುವಂತಿ ಇತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅತಿ चिक्की राब गोतारा तुम्ही दोघ जण गुटगुटार कसं की उल्लोंग घेतसत मो मी गेल्याक संगीत मंडला संगती नातल्यार नाका तुम्ही कसं कीची निमगू का म्हणलेल वरी दल्ले तशी दाव निमगील हांवे अयो पुता तू निमगी नशी आमक कोण निमगू करे तुगे लगीची उल्लो का म्हण आसिल रे जाल्यारी तुका बाद जात की म्हण आमक एक नमने भई रे इतलेंची अಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯ तुम्ही पुत्ताक भिवचे पडले रे हा आम्ही तगला आनमनवे आनमक दीना म्हणतोय तो प्रपंचांतू मिगेल पुत्ता इतले चांग पूत कोणाकही ना हांव केदने सकडा लगी म्हणटा आमगेल मीर एत्तनवे आई लईल तेदन पर सांगता मिगेल पूत म्हणा पूत गो प्रपंचांत कोणाक असल पूत मेळना आमक तितले चंद कोण पळोवंक घेता म्हण केदने सांगता असल पुत्ताल वेरी तुम्ही भिवचे अनमान लेखचे म्हणा रे था होईवे ना तुक मिगेल भई आणि अनमानसवे अयो अनमान नी कसने ना रे पुता तुगेल वेर भई नाही जाल्यारी तुगेले व्यारो पाप चढना असल टायमार आम्ही तुगेले दुड्डू निमगूच सम नाही म्हणो तकाची हांव सांगिल उत्तर आनी की मिगेल तोंडान तूं आसा तुमकां तितलें कसं नाही म्हणो हा आमगेल पूत आमकां केदनापणी कसं निमगेले दिना म्हणलें आसवे हा सांगता म्हणारी आम्ही आमगेल पुत्ताक नात्रांक म्हण कसं नाही कोण दवरनी जाल्यारी त्यांनी आमकां कितले चंद कोण पळोवन घेता ती असल घरान तूं आम्ही अशी प्रव अम्मा कसन विषय म्हणू करेक्ट जाऊन सांग तश कसले तडवर शिकता काय ना रे पुता आमकेक 1,500 जाऊ का आसिले हा 2,000 वे तू अशी कोरचकाची तुगला सांगच्याक भितात रे सत्येंद्रा हा 1,000-2,000 कशी करत मुरे आज तंक आम्ही दोघांनी तोंड फुटून दुड्डू जाऊ का आमकां सने घेऊ का म्हण सांगला रे तश नाही गो मा तुका मिगेल परिस्थिती गोतच नवे एक पण 1,000 उतर ऐकतना जीव धडधड म्हणत गो आज सोडी कसन विषय म्हण सांग कसन घेऊ का आसिले तुम्ही कसन घेतात ती म्हण मिगेल पुत्ता निमगिलेल कुडले आपणेल बमणाल दुड्डू खंय घेतात की म्हण दुडदुडी धावून येईल पळे आमगेल उत्तर ऐकूच्याक म्हणू आयल्या त्याच वेरी जेवण अपच आयली म्हणजे नाटक विंगड चूप किदेल मावानो तुम्ही उल्लोन घेती हा वत्ता खंय वच्चे नाका हंगा राब तुगेल एद्रक उलयता ती आमकसन भई वे माय अपेतस वतच पळती कितलं हंकार तिका तुम्ही तिका कसं म्हण लेखली ती म्हणो हांग रपलेरी कष्ट भितर गेलेली कष्ट कसले कष्ट करता ती खंग राब म्हण आम्ही सांगल नवे ती राबू नाही दल नवे आणि कसं लागता ते उलयता फस्ट अन्न सांगिल म्हणके आमके 2,000 देऊ का तुम्ही कावळी 1,500 म्हणल्या आता 2,000 म्हणता ती खंयची खातीर म्हणो काय ना रे पुता पयर आमी गोंया गेलतेत ना थंय मस्त जोडी पळय म्हळ्यार चढून आमगेले प्रायाची बामूण बायल थंय चंद अवंगल घालून घेतिल तेन्ना आमके घेवका म्हण आशिल्ले रे म्हाका तुगेले अम्मा घेवन दिवका म्हण आशिल्ले ठीक म्हाका घेवका म्हण आशिल्ले आमी कसं करता सांग आमगेले हातान ती 1 रुपया ना तशी जावन तुगे लागी निमगीत आसत पुता न्ही तुका कष्ट जातले री आनी 4 दीस सोडून दी ताणे दित की दिना की कसं नाही सांगनी तितले भितर तुमगेल कसं अर्जंट 4 दीस सोडून दी म्हणचे हा अम्मा अन्न सांगिल म्हणके आता बिल पायरी दूड दिवका म्हळ्यार कष्ट जात गो अम्मा पयर तितल्यांची चेडूवाले स्कूल फीस भरले ताजे नंतर आमी गोंया वचून आयली ती आता सद्या म्हणटा कष्ट जात गो अम्मा
हा सांगला रे ऐका नी नाही गोतारा मिगेल पूत भारी चांगू आम्ही निमगील तक्षण दिता म्हणेल मो पळले पळले कशी नाटक हांव दियना म्हण सांगलावे ना आत्ता मागची के कष्ट जाता आणि 4 दीस सोड दित्त म्हणला नवे तितलं अर्जंट कसन तुमका होय रे आनमन कसने निमगिला रे अर्जंट कसने म्हणो हा आता दिनातील हनी कसने आमगेल मळेर घरच्याक्वे अಯ್ಯೋ माई घरा भितर तशे उरलो नाका ती घरा भितर उरलो नका ती म्हणल्यारी आणि कसं नाही बाहेर अंगणार नो 4 जण कोळ तशी आम्ही सांगकावे हा तुम्ही तसले परिस्थिती हाडच्या पुरवती एक कसं की अशी ते कांगल घेऊ का म्हण निमगिलेले का इतले करतात ती मुखार आमगेल पोट्टा घालतात की ना की तुम्ही थो ना खंयकी दुखून खंयकी विषय व्हरतुमो ना तुमका दिता मग एक 4 दिवस तडसून घे ती हा आता 4 दिस तडसून येती म्हण सांगछे 4 दिस नंतर आणि 4 दिसू म्हण तशी अशी म्हणताना आम्ही दोघे लटक म्हणतात नव्हे कडेरी आमगेल बाद ना आमगेल खर्च ना म्हण हा शिलाय कलतस तू वय रे म्हाका कळले यांची माया करतीन तुका दोळे सन्नी केल्ली की पळयतले ना हे गांवतुले ना कसन लेखची म्हळ्यारी बमून बायल दोग्गय जोडता ती माय मामाक चंद कोण पळोवंक घेता ती म्हणून हंग आमगेल अवस्था आमका गोत्तू मिगेल परिस्थितीची केअर तू कोण घ्या ना आता पाऊस अडी हप्पलोडी करचे जायना चिप्स हे ते म्हळ्यारी हंग घेऊन वच्चे ना ती व्यार म्हळ्यार भारी ऊन इदल्ला पाऊस रपका आमगेल व्यार सूर दवका म्हळ्यारी मिगेल परिस्थिती अशी असताना तुम्ही अशी दिवू का म्हळ्यार हांव खंय वच्चे ना तुगेल पशी वंदनाच होडना तशी म्हळ्यारी ವಂದನಲಾಗ ನಿಮ್ಗಿಲ್ಲ ರೀತಿ ದಿತ್ತ ಆಮಣು ಚೆಲ್ಲೆ ಚರಡುದಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಾನ ಮಲ್ವರಿ ಮೋಗಸ ತುಕ್ಕನ ಆಮಣು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ವಂದನಲಾಗ ನಿಮ್ಗುಚ್ವೆ ನಕಪ್ಪ ನಕ ವಂದನಿತ್ಕೆ ಅಮ್ಗೆಲಿ ದಲ್ಲರಿ भवजी नी भवजी वरे अमगेलोची दलरी मिगेल माय मामाक एक अवंगलके गती नावे तेवे आम्ही घेऊन देऊ कवे म्हणून मनंत लेखलर कष्ट इथे नाका मिगेला कितली दुड्ड अस म्हण पळयता केलो पण थावे करडेन त्यांनी दुड्ड घालून दवर नसता खंयचे खंयचे करडेन तो कितले कितले अस म्हण गोतना म्हाका 10 रुपये 20 रुपये अशी कितलेच की तितले वट्टू करता आम्हीची जवळे अंगडी वचून हांका खंयची दावका की त्यांची घेवया तू आमकां घेवन दिवची नाका गो तितले मोग असले रे दुड्ड दी पुरो आमकां केदने घेवका म्हण म्हणत की तेदने घेतात आमी हकाच मग तुमगेल वेर कोप येवचे तिगेल दुड्ड दव का ती नाका नवे तीन तुमगेल ओटू जवळे अंगडी आयल्यार कसन जात तुमका हा आणि आता घ्या ना ती आम्ही मुखार घेता ती म्हणता ती केदन की घेवचं का आता कसले दुड्ड घेवचे तुम्ही चढ उत्तर नाक सत्येंद्र तू दित की ना इतलं सांग तू दिना म्हणारी आम्ही काही रडता बैसा ना ती तू एकलो आमक पूत नाही आणि के 2 दिवस ती एक उत्तर आमगेल सुगंधी सांगला पुरो पायची कसा ना म्हणारी 10,000 पेटून दित ती घरा मर्याद वत्त म्हणून तस दित्तात की दीनात म्हणून वग्गी सांगती नतल्यार हांव आत्ता मिगेल दुवेक फोन करता माई एक अर्ध गंटे टाइम दियते आत्ता हांव सोदून दुड्ड दिता 2,000 आस की ना की गोतना आसिल तितले वट्टू कोण दित हांव सुगंधीक दवो वंदनाक दवो सांगू नाका ती आम्ही तांगेलाग निमगू चनज म्हणारी तुम्ही वेरे तांक सांगचे नज मिगेल माईन केसल कप्पड हाडले मामांक कसल अवंगल हाडले म्हणून राग तंडूत नाका तुम कशी प्रवलोचक कशी मन नाही करता म्हणून हा तिगेल दुड्ड दव का ती नाका तीन कोचे ರಂದಪ್ಪ ಜೌಚದತ್ತ ದಲ್ಲ ತಿಗೆಲ ಉಲ್ಲೋಚ तुमक इष्ट ना कसं नमने छे म्हणून हो प्रपंचंतो बाईले पळलेलो ऐकलोची आईल पळे हागेलो पै ಗೊತ್ತನಾವೆ ಮಕ್ಕ ಅಶಿ ಪ್ರವುಲ್ಲನು ಆಮಕ ಕೋಪ್ ಯೋನು ತುವ ಇನಕ್ಕ ತುಗಲ್ ದುಡ್ಡು ಇನಕ್ಕ ಮಣು ಮುಲ್ಲೆ ವಚನ್ ಬಸ್ತತಿ ತದ್ನ ದುಡ್ಡು ವರ್ತಾ ಮಂಚೆ ಪ್ಲಾನ್ ತಕ ಅಶಿ ಪ್ರವುಲ್ಲೈತಸ आता कळले तावळी तकड गोली पळयती भितर वत म्हणून त्यादने कसंकी हक्क कन्ना ಅಂತ पील दिली होती नातल्या रितले प्रवुल्लो चक हक्क काही कळता इथे हा भितर वता यप्पा देवा